एक अनाउन्समेंट केला फॉर्मली एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फिश इन गोवा वूड बी बॅन्ड. हेजेर तुमचें पार्टीचें कितें डिसिजन आसा? मुख्यमंत्र्यान जो आज डिसिजन घेतला की भायल्या नुस्त्याचेर बॅन घालपाची 15 दिसां खातीर इज अ व्हेरी गूड डिसिजन. ते लोकांच्या हिता खातीर घेतिल्लें डिसिजन. हांव म्हणटा 15 दीस न्ही, म्हयनोभर तरी घेवची. कारण लोकां मदीं जी घबराट जाल्या गोंयभर, ती तर घबराट पयस जातली आसत जाल्यार अशा डिसिजनाची गरज आसा आनी योग्य डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतला. वी सपोर्ट यू फॉर दॅट डिसिजन. ओके. आणि ऑल्सो म्हाका आनी एक सांगून दिसता, FDA जरी रॉंग आसली पूण FDA चॅकिंगाक गेली आनी ते फॉर्मेलीन थंय सापडलें त्या नुस्त्या भितर. ही जागृती तांणी केली ती खूब बरी आमकां गोंयकारां खातीर पडल्या. ही जागृती जाली. मागीर त्यांची चूक जाल्या, मागीर खंयच्या धडपणाचेर चूक केल्या आसत किंवा ती मौन पाळ्ळा आसत, पूण ही जागृती पळय ज्यांनी केल्या, FDA कोणी फोन करूं किंवा FDA कळ्ळें म्हणून FDA आयले पळय आनी FDA येवन चॅक करून तातूंत फॉर्मेलीन आसा तें मागीर लिमिटेड आसूं कितें आसूं, परमिसिबल आसूं लिमिटेड आसूं कशें आसूं, पण त्यांनी जागृती करून ती गोंयकाराच्या हिता बरी पडली आमकां. आनी आज त्याचें डिसिजन की भायलें नुस्तें बॅन करप हें त्याचे पेक्षा आनी बरें जालें. कारण हेल्थ इज रियल, खरी वेल्थ अशें आमी म्हणटात. हेल्थ जर सांबाळटलो आसत जाल्यार अशी बॅन जावप असले प्रॉडक्ट, नुस्त्या सारके प्रॉडक्ट फॉर्मेलीन सारके आशिल्ले हें बरें. सर आमी एका नुस्तें उलयता, थोडे म्हणटा व्हेजिटेबल्सूय आसा, फ्रुट्सूय आसा, हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? चॅक करपाक जाय. आतां चॅक करपाची वेळ आयल्या आनी ते चॅक जावपाक जाय, सगळें चॅक जावपाक जाय आनी त्या प्रमाणे स्टेप्स घेवपाक जाय सरकारान.